तुमकां केन्ना कळ्ळी इन्फॉर्मेशन? कितें इश्यू तो कळ्ळा? सांगता तुमकां सगळें क्लियर करता. करा. आयज आमचो मामा आमकां ना जालो, 63 इयर्स ओल्ड आसलो तो थंयसर जाग्यार थंयसर गेलो. तो टॅनंट आसलो आनी ते विचारपाक थंय गेलो. हेंच्यान सगळ्यान लेबरांनी आनी ताका कोणी तरी मारला तो आमचो अशोक कुमार, तेणी मारलो ताका. आनी जो पर्यंत आरोपीक धरिना तो पर्यंत आमी बॉडी घेवचे ना. तूं म्हटल्यार हो आतां आमचो मामा लागता तो उमाकांत खोत. तेणी पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं एक्झॅक्ट डेट नकळो पूण कंप्लेंट दिल्ली, PCPन दिल्ली, मामलेदारान दिल्ली, पोलीस स्टेशनार दिल्ली. ती हिल कटींग स्टार्ट आहा म्हणजे आनी तो ते प्रॉपर्टीन टॅनंट आहा. ओके, टॅनंट आहा, हिल कटींग स्टार्ट आहा. सो हांवें म्हणलें तशें जाल्यार तूं कंप्लेंट दी सगळ्याक. तेणी तशी कंप्लेंट दिल्ली. ओके. तेच्या उपरांत मागीर काम बीन सगळें स्टॉप जालें. आनी मागीर परत 24 तारखेक 24/10 आमी थंयसर ऑक्टोबर थंय आमी गेले. थंयसर देवळान गेल्ले पांया पड. तेन्ना तो थंयसर येयलो आनी हे पळय राजन हे पळय म्हणून अजुनूय काम चालूच आहा थंयसर, तूं आयकता मरे पळयता. सो म्हाज्या बरोबर आनी एकटो फ्रेंड आसलो म्हाजो. तेणी सांगलें कितें तूं कहो वगी रावता इतलें हें जावन सुद्दां, तो इतलें सांगता मरे तुका, सो वचून हांगा कंप्लेंट दिवया परत. सो तेणी फ्लायींग स्क्वॉडाक समजत फोन बीन मारलो, कॉल केलो. तेंचे आमी तेन्ना थंयसरच रावले. सो फ्लायींग स्क्वॉड काय येवंकूच ना थंयसर ते दीस. आमी थंयसर 8 दिस रावले रातचे. सो फ्लायींग स्क्वॉडूय येवंक ना काय ना. आनी मागीर दुसरे दीस परते तांकां हें केलें, तुमी कालच्या बाबा रिपोर्ट कितें करता? ना ती बिजी आहा, आमी खंय आनी वचोंक जाय, आनी 2-3 कडेन केसी आसले थंय गेले ते. पूण तेंच्यांनी कांय हें एक्शन घेवंक ना. सो परते मागीर दुसरे दीस आमी पयलीं ते दीस हांवें कंप्लेंट दिली, रिटर्न कंप्लेंटूय दिली. आनी मागीर दुसरे दीस मागीर परते पुलीस स्टेशनारूय व्हरून कंप्लेंट दिली मांद्रे. पूण कांय हें करून तेंचें काम तशेंच स्टार्ट आसलें. मागीर मामलेदारान आमी परते गेले न्हू तेन्ना तेणी सांगलें कितें की हिल कटींग आमचे हें टीम गेल्ली थंयसर पळोवपाक. थंयसर कांय हें करूंक आमकां रिपोर्ट दिया म्हणलें तुमचें कितें जालां. फ्लायींग स्क्वॉड गेल्ले थंय आमकां रिपोर्ट दी म्हणून सांगलें कितें जालां. तर तुका रिपोर्ट थंयसर ऑफिसरान मेळटलो मागीर पळोवया. पूण मागीर तेच्या उपरांत कांयच खबरूच ना. सो आयज म्हाका तेणी मामान सकाळीं 10 कॉल केलो. ओके, तो तुजो मामा? मामा तो सकाळीं 10 कॉल केला. आनी JCB अजूनय चालूच आहा थंयसर, कोण कांय दायकना. म्हाका दिसता म्हणून वरसून सगळें सेटींग आहा, कांय घेना. सो हांवें कितें केलें, त्याच फ्रेंडाक पयलीं परतो फोन मारलो म्हज्या आनी सांगलें बाबा तूं ते दिसा फ्लायींग स्क्वॉडाक आयता मातशें परतें सांग म्हणून. आनी मातशें हें कर म्हाका म्हणजे डिटेल धाड म्हणून कितें केलां पळय तें. सो तितून तसोच फोन मारलो थंयसर. आनी मागीर तेंच्यांनी बीन फोन मारलो तेका, आमची टीम येता थंयसर दाखोवपाक पळोवपाक. सो हांवें मामांक कितें सांगलें, तूं मातसो पळय थंयसर वचोन, ते येता थंयसर. आनी हांवूय पणजे आहा म्हटलें, म्हाका येवपाक आतां मातसो टायम वयतलो कळ्ळें. सो ते येतले थंयसर. आनी थंयसर त्या प्रमाणे मामा थंयसर आसलो. आनी तेणी मामान म्हाका फोन केल्लो. हांगा म्हणलो सारकें धड ना, हे केन्नाय आपल्याक मारूंकूय शकता, कितें करता अशें म्हणून. आनी ताका खबर घेत आसलो म्हाजी कितें जाता रे पळय आं, म्हाका सांग, म्हाका येवपाक टायम जातलो. तर बरें म्हणून मागीर चेडवान फोन केलो मागीर 1:30 सुमार. ताका अशें मारला, कितें केलां म्हणून, कोणी कितें केलां तें कांयच कळना. तेच लेबर घेवन येयले एक्चुअली ताका थंयसर घरा कडेन. तसो इंजर्ड आसलो काय डायरेक्ट हे जाल्लो? कितल्यांक जालो काय इन्सिडंट? कितल्यांक हें जालो मागीर हांव डायरेक्ट हांगा येयलो न्हू. इन्सिडंट कितल्यांक जाल्लो ती मारहाण? इन्सिडंट अंदाज 1:30 बीन आसा. ती जमीन कितें विकल्या काय? ना, हो टॅनंट अजून टॅनंट आसा. हो टॅनंट आसा. ओके. आतां कितें म्हणटा पुलीस? कितें म्हणटा? पुलीस आतां आतां आमी डायरेक्ट हांगा येयले न्हू. ओके. आतां कितें डिक्लेअर कितें केल्या आसा? कितें तो एक्सपायर्ड जाला म्हणून. कितल्यांक इन्सिडंट हे जालो म्हणटा ते? तो 1:30 काय 1:30 बीन अंदाज. हय, हाडच्या पयलीं जालो काय वाटेरूच जाला? वाटे थंयसरूच जाला आसतलो तो. तुमचे कोणाचे संशय बी आसा? संशय म्हणजे ते थंयसर काम करताले थंयसर तेंचे तेणी म्हाका सांगला. म्हाका मूळ जमनीचो भाटकार कोण कितें कळ्ळा? कितें मूळ जमनीचो? मूळ जोशी म्हणून. जोशी आनी हो टॅनंट आहा. ओके, येस, थँक्यू. हेजो फादर टॅनंट आहा. ओके, आमकां सगळ्यांकूच गायड. ओके, बरें बरें. हेचो मामाचें नांव कितें तुमचें म्हटलें? उमाकांत खोत. तुम्ही पळयतात GNH.
Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड, Slowly, slowly, matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away, go freewheeling and fly away. Activa, 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 First fight बोले तो Activa. Life को do new start. Make a move in the world, cool baby. and smart, हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे Activa.